सध्या फोंडेचे पोटनिवडणुकीत रंग भरपाक लागला। दुसरे पक्ष आपलो उमेदवार जाहीर करचे पयलीं भाजपा मदीं चढाओढ दिसता। स्वता रवी नायकांच्या दोगांय पुतां मदीं सर्त लागल्याशी दिसता। फोंडेचे आमदार रवी नायकांक काळजाच्या आताकान अकस्मात मरण आयलें। तांच्या मरणान पुराय गोंय शोकाकूल जालें। तांकां मरण आयलें ते दिसाच मोगेचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकारान आपलो पक्ष पोटवेंचणूक लडोवचो ना अशें स्पश्ट केलें। तेन्नाच तांणी रितेशाक तिकेट दिवची म्हणून मागणी केली आनी बिनविरोध ताका निवडून हाडचो अशें म्हटलें। हरशीं दीपक ढवळीकार आनी गोविंद गावडे हांचें केन्नाच पटना, मात ह्या मुद्द्यार तांचें शेर्त पटलें। रितेशाचें नांव फुडें आयलें आनी ताचे उपरांत खबरो येवपाक लागल्यो की रवीचो धाकटो पूत रॉय आपल्याक तिकेट दिवची म्हणून मागणी करता। मंगळारा एका न्यूज चॅनला कडेन उलयतना रॉयान आपल्याक तिकेट दिली जाल्यार लडटलो अशें सांगलें। ताका जाय जाल्यार म्हाका तिकेट नाका, रितेशाकूच दिवची अशें ताणें म्हणपाक जातालें, पूण ताणें तें केलें ना। आपल्याक तिकेट दिल्यार लडटलो अशें म्हणून आपलो दावो फुडें काडलो। एके वटेन लिगसी वर्सीस लॉयल्टी अशी भासाभास चलता आसतना रवी नायकाच्या घरांतल्यान दोग जाणांनी दावो केल्ल्यान भाजपा मुखार पेच वाडपाक शकता अशें दिसता। रवी नायकाच्या घरांतल्या पेक्षा भाजपाचे नेते अपूर्व दळवीक तिकेट कित्याक दिवची न्हय असोय प्रश्न सध्या येवपाक लागला। ह्या सगळ्या फाटभुंयेचेर मोगोचे फुडारी डॉक्टर केतन भाटीकारान आपूण अपक्ष म्हूण लडटलो अशें सुचोवन फोंडेचें राजकीय वातावरण आनीकूय तापयलां। तुम्ही पळयतात GNH। ओ मेलो कितरे रास्ता पोज मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे, ब्रेक आनी केस लागतले। मुझे भाशे हड्डे जाले इथे। हॉडी चेंज कर मरे। कितें? टायर चेंज कर मरे। खंय चेंज केला बरे? येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस। ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस, सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यात। नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी। वाह मॅगविल्स, वाह टायर चेंज, टायर सर्विस, वाह नायट्रोजन गॅस, व्हील अलाइनमेंट एंड बॅलन्सिंग, अरे वाह, पेपरलेस बिलिंग आनी जायते। हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस आहा। गाडी सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे। फास्ट नो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस, ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव। आनी मग दोतोरागे वच मरे। पळय